सगळी आमी एकठांय जावया, सगळी आमी लागीं सरुया, दोनया देवाक वाखाणुया, आनंद आमचो ताका जोवया. तारुणा तूं कोडप दोनया, जिवितांतूं जोडूं दोनया, आमकां भुरग्यांक तूं वाट दाखय, तुज्या राज्यांत व्हरून पावय. तारुणा तूं कोडप दोनया, जिवितांतूं जोडूं दोनया, आमकां भुरग्यांक तूं वाट दाखय, तुज्या राज्यांत व्हरून पावय. म्हज्या अपुरबायच्या भयणी भावांनो, जुलयाचो पयलो शुक्रार, जुलयाची 3 तारीख आमी केरीत भशेन बागेवन तोमास ह्या जेजूच्या केरीत शिसाचो आमी उगडास करता. जाणी येवन भारतान देवाच्या मोगाचो उजो पेटयलो आनी हें दायज आमच्या भारतान ताणें देवाच्या उतराचो उजो ताणें सगळ्याक पावयलो. आयज ह्याच निमित्तान ह्या परबे दिसाक पयलो शुक्रार म्हणटकूच आमी हो म्हयनो केरीत भशेन शमाय शपायाचो उगडास करता, ग्रँड पेरंट्स डे. हेंच ओळखून घेवन जी जाणवाय बागेवन तोमासान भारताक दिली आनी जी जाणवाय आयज आमची शमाय शपाय आमकां फावो करतात, हे जाणवायेचो थाव घेवंक हे मिसाच्या बलिदानान आयज तांचो उगडास आमी करता. आनी बागेवन तोमासाचे मजतीन जें देवाचें उतर आमकां फावो जालां, ह्या उतराचे आमी परगोटणार जावंक, जेजून कोल रिगून दुसऱ्यांक भरवंसो दितले, दुसऱ्यांक वाट दाखयतले आमी जावंक ह्या आयचे मिसाचे परबेन मागतना जीं भाव भयणां केरीत भशेन ह्या चॅनला वरवीं आपलीं इंतेसांवां, आपलें दूख, आपल्यो येवजण्यो, आपले आटे बिटे घालतात, तांचो आमी उगडास करून ह्या मिसाच्या बलिदानान आमी तुमचे खातीर मागता आनी देवाचो आशिर्वाद तुमचेर पडूंक ह्या आयचे मिसाचे बलिदानांत आमी सगळीं सांगाता वांटो घेवन मारयेक फुडें घालून बापा लागीं आमी मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्मेचे नांवी आमेन. आमच्या सोम्य जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट सदांकाल तुमचेय सवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोवे आसूं. आनी पवित्र मिसाचे भेटेन फावो त्या मनान वांटो घेवंक आमी सगळीं पातकी मोडकून घेवया. घोडे आमचे असोकतायेन आमी जेजून रिगून ताचें उतर दुसऱ्यांक परगटूंक, ताची जाणवाय आपणावंक आनी हे जाणवायचे सागोर आमी जावंक विसरल्या. दूख दवरया आनी त्याच देवा लागीं, त्याच महासागरा लागीं आमी बोगसणे मागुया आनी सगळीं दुखी काळजान म्हणुया. सर पविदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुणाव उच्चारून सांगता, मोनाचे दोन तोंडान उच्चारून, वायट दारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बागयो सदांच आंकवार मारयेक, सगळ्यांक देवृतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पविदार देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां भुगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकलूत कर, सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकलूत कर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकलूत कर. सोम्या काकूत कोर. मोहिमा देवाक उंच सर्गी आनी शांती बऱ्या मोनाच्या मनशांक संवसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया, सर पविदार देव बापाक आमी तुका वाकणटाव, आमी तुजी स्तुती करता, आमी तुका नमस्कार करता, आमी तुका मोहिमा दिता. तुज्या तोर वैभवा पासत आमी तुका दिनवासता. सोम्या एकल्याच जोडीत पुता जेजू क्रिस्ता. सोम्या देवा, देवाचे शेडी, बापाच्या पुता, तूं संवसाराचें पाप काडटाय, आमची काकलूत कर.
तूं संवसाराचें पाप काडटाय आमचे मागणी आयकून घे. तूं बापाच्या उजव्या बसलाय आमची काकूत कर. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं सोमी, एकलोच तूं बोव व्हरतो. आमेन. प्रार्थुया. सर पवित्र देवा, आमच्या देशाक शुवर्तमान हाडलेल्या भाग्योन धर्मदूत तोमासाच्या परबेक आमी आनंद बरी जाय शिकोर. अशें कोऱ्या काळजान तुका सोदतात ती ताचे विणोनीन सदांच स्थिर उरो आनी जेजू क्रिस्ता मुखार सर पटून तो सोमी आनी देव म्हूण वळखूंक पावूंक हें आमी मागतना शेमाई शेपायांनी जी जाणवाय ह्याच भाग्यवंता वरवीं संवसाराक परगटली, हेच जाणवायेचे आमी भागीदार जावंक आनी जाणवाय सगळ्या मनशांक परगटूंक आमकांय कृपा दी. तो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. धर्मदूताच्या इतिहासा वेलें वाचप. पेद्रू कॉर्नेलाच्या घराच्या उमऱ्याशी पावतोच कॉर्नेल ताका मेळूंक गेलो आनी ताच्या पांयां पडून सारकोच सरपटलो. पूण पेद्रून ताका अशें म्हणून उठयलो, उठ, तर हांवूय एक मनीस. मागीर पेद्रून अशें उलोवंक सुरू केलें, देव मनशां मदें अंतर करिना म्हूण म्हाका आतां थावें जाला. पूण जो मनीस खंयच्याय राष्ट्राचो तो जावं देवाक भियेता आनी प्रामाणीकपणान चलता तो की देवाक आवडटा. पेद्रू अशें उलयता थंयच आसतना ताचें उतर आयकतल्या सगल्यांचेर पवित्र आत्मो देंवलो. विदेशांचेर पर्यान पवित्र आत्म्याचें देणें देवान घाल्लें म्हूण पेद्रू बरोबर आयिल्ले ते सुनत केल्ले भावार्थी तोखताले, कित्याक तीं आत्मो भासो उलयतालीं आनी देवाक वाखणटालीं तें तांकां आयकूंक येतालें. तेन्ना पेद्रून म्हणलें, आमकां मेळ्ळो तोच पवित्र आत्मो तांकांय मेळ्ळो म्हणटच तांकां उदकाचें पवित्र स्नान दिवंक कोणाच्यान आडाव येता आनी तांणी तांकां जेजू क्रिस्ताच्या नांवान पवित्र स्नान दिवंक फर्मायलें. उपरांत थोडे दीस आपणाशी राव म्हूण तांणी ताचे कडेन मागलें. सर्वेस्पराचें उतर. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. देवा म्हज्या जिवाच्या देवाक ताणेला म्हजो आत्मो. सगळीं म्हणुया, देवा म्हज्या जिवाच्या देवाक ताणेला म्हजो आत्मो. जशें मेरू ताणेता उदकाक व्हांवत्या झोरींतल्या, तुका देवा मोगाच्या आत्मो म्हजो अत्रेकता. जबाब, देवा म्हज्या जिवाच्या देवाक ताणेला म्हजो आत्मो. देवाक म्हज्या जिवाच्या म्हजो आत्मो ताणेला. ताचे मुखार वेतलो, ताचें दर्शन घेतलो. जबाब, देवा म्हज्या जिवाच्या देवाक ताणेला म्हजो आत्मो. तुजो उजवाड म्हजेर घाल, तूं विस्वाशी म्हूण दाखय. तुज्या ओची दोंगराची दोयेन म्हाका वाट शिकय. जबाब, देवा म्हज्या जिवाच्या देवाक ताणेला म्हजो आत्मो. देवाचे वेदी मुखार विस्वास धरून हांव वेतां. म्हाका संतोश दितल्या देवाशी चडून वेतां. जबाब, देवा म्हज्या जिवाच्या देवाक
तानेला म्हजो आत्मो. बागेवून पेद्रूचे पयले चिटी वेले वाचप. बावा भयणीनो, देवाक आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या बापाक वाखाणणी. आमची ताणें व्हड काकूत केली. जेजू क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन करून ताणें आमकां नवो जल्म दिलो आनी आपली भुरगीं केलीं आनी असो आमकां जिवो बोरवासो दिलो आनी एका दायजाची बासावणी केली. हें दायज म्हणल्यार पाड जावन वचत असलें, सारकें निश्कोळूंक कदींच भावना तसलें, कित्याक तें तुमकां स्वर्गार सांबाळून दवरलां. तयार केल्ली सोडवण निमाण्या काळार उगडापी जायसर तुमच्या भावार्था वरवीं देवाची पदवी तुमकां बाळगून दवरतली. मातसो वगत जिन्साचे उपद्रे भोगचे पडले जाल्यारूय हातूंत तुमी संतोशान मुरगडटल्यात. हे पोरी, जशें विनाशी भांगार कोसाक लावन तपासतात तशें तुमच्या भावार्थाचें ओदीक उंच मोल गमून येतलें. आनी जेन्ना जेजू क्रिस्त दिश्टी पडटलो तेन्ना तुमकां वाखाणणी, बोडवीक आनी मान मेळटली. तुमी ताका पळोवंक ना, तरी तुमी ताचो मोग कोत्तात. आजून ताका पळय नासतना ताचेर विस्वास दवरतात देखून उतरां वर्त्या आनी मोहिमेन भरलोल्या संतोशान तुमी मुरगडटात. आनी भावार्थांतले उपसोता तें तुमचें तारण तुमकां मेळटलें. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Alleluia, 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 alleluia. जेजू म्हणटा, हांव बरो गोवळी. हांव म्हज्या मेंढरांक वळखतां आनी म्हजीं तीं म्हाका वळखतात. Alleluia, 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 alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. जो हांव परमणे शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सोम्या. जेजू आयलो तेन्ना बाऱ्या मुरले एकलो जोवडो म्हणलेलो तोमास तांचे बरोबर नासलो. देखून दुसऱ्या शिसांनी ताका म्हणलें, आमी सोम्याक पळयला. पूण तांणी ताका म्हणलें, ताच्या हाताचे हांवें किड्याची खुणां पडयले शिवाय आनी किड्याचे स्वातीर म्हजे बोट घाले बगर आनी म्हजो हात ताचे कुशीन घालिना जायन जाल्यार हांव सोत मनशाक ना. 8 दिसां उपरांत शीस 9व्यान घरांत आसली आनी तांचे बरोबर तोमास. दारां बंद आसतना जेजू भितर सरलो आनी तांचे मदें उबो रावन ताणें म्हणलें, शांती तुमकां. उपरांत ताणें तोमासाक म्हणलें, तुजें बोट हांगा घाल. हे पळय म्हजे हात. तुजो हात लागीं हाड आनी म्हजे कुशीन घाल. ह्या फुडें आनी दुबाक धरूं नाका, पूण भावाट दवर. तोमासान ताका जाप दिवन म्हणलें, म्हजें सोम्या आनी म्हज्या देवा. जेजून ताका म्हणलें, म्हाका पळयलें देखून तुवें विस्वास दवरलोय. पळय नासतना विस्वास दवरतात तीं खरेंच सुभागी. सोम्याचें शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. म्हज्या आपुरबायच्या भयणी भावन आज आमी व्हडा धर्मदुताची
ही आमच्या शिसाची आमी आयज परब बागेवन तोमासाची परब आमी समोरपता. भारतांत येवन बागेवन तोमासान जेजूचे बरेपण सगळ्याक शिंपडायलें. ताचो मोग, ताची कृपा, ताची जाणवाय आनी देवाचें उतर आपले जिवितांतल्यान आनी त्यागी जिवितांतल्यान ताणें पोरगोटलें. ह्याच निमित्तान जेन्ना आयज हो पयलो शुक्रार म्हणून आज आमी आमच्या शेमाय शेपायांक खातीर उबारता. आयज जरी शेमाय शेपाय एक जाणवायचो सागोर जाल्यार वो तांकां मेळ्ळोलें दायज, ही तांकां मेळ्ळोली कृपा, तांकां फावो जाली देवाचें उतर, तांकां मेळ्ळोलो अनुभव देवाचो जो आपल्या भुरग्यांक, जो आपल्या नातरांक ती दीत रावतात. अशें तेका दिसाक घडलें जेन्ना पूत आपल्या भुरग्यांक घेवन भायल्या पोड्डेसांतान घरा आयलो. तांणी हुंय भुरग्यांनी नातरांनी शेपायक जो एकसुरो रावतालो ताका म्हणलें, शेपाय तुजें आतां एक घोडियाल एक क्लॉक आसा तें पोन्नें जालां, तें आमी भायर मारुया, नवें हाडुया. पूण तेन्ना हुंय शेपायन आपल्या नातरांक म्हणलें, बाबा तशें करूं नाकात, कित्याक ह्या घोडेलाचें पळोवनूच हांवें म्हजें जिवीत सारलां. एक एक घोडी हांवें तुमची वाट पळोवन, एक एक घोडी म्हजें आदलें जिवीत नियाडून आनी एक एक घोडयेचेर नदर मारून हांवें म्हजें जिवीत एक एक घोडयेचेर हांव सारीत आयलां. तेन्ना हुंय पुतान हें आयकून घेवन हें ताचें घोडयाल जें पोन्नें आसलें सवकास चलतालें तें व्हरून हुंय नव्यान सारकें करून परतून हाडलें. आनी ताणें आपल्या कुटुंबान चिंतलें अशेंच कितें आमचें घोडये शेपायेचें जाता जायत. तो आतां सवकास जाला, ताका तितलें चलोवंक घडोना, तितलो वावर ताचेर जायना, कित्याक आमी ताका एकसुरो सांडटले हांगा. आनी भयणी भावनो हुंय तांणी परदेस सांडून आपल्या बापायशी, जाणट्या बापायशी ती येवन रावलीं आनी आपल्या भुरग्यांकूय निमाण्यो घोडयो, निमाणी 3 वर्सां आपल्या भुरग्यांकूय आपल्या शेपायाचो मोग दिलो. आनी 3 वर्सां उपरांत ताचो बापूय सोंपलो. पूण एक थावें जालें की निमाणी घोडयेर तांणी बापायक सोडूंक दिवंक ना, पूण बापायक आपल्या शेपायक तांणी मान दिलो, ताका रेस्पेद दिलो. जी मुलयां दर मिसान तांकां मेवलीं, देवाच्या उतरान मेवलीं, ही मुलयां शेवटाक ही आपल्या बापायक खुशाल दवरूंक, ताची एक एक घोडी मोगाची करूंक ती वावुरलीं. भयणी भावन आज अशेंच कितें देवाचें उतर आमकां उलो मारता. जेन्ना तोमास पडे नासतना जेजूचेर दुबावलो आनी ताणें म्हणलें ताच्या हातांत बोट घातले शिवाय, ताचे कुशीन म्हजो हात घातले शिवाय हांव सोत मानचो ना. पूण जेन्ना जेजू दार बंद आसतना भितर सरलो आनी ताणें हेंच तोमासाक म्हणलें, तेन्ना तोमास रडलो, कित्याक तोमासाक सजमून आयलें की खरेंच देव जिवो जाला. हे ताच्या गायान ताणें हात घातले, ताणें ओळखून घेतलें खरेंच हांवें कोडो नासतना घोडये ज्या निश्ठूर जुदेवांनी ताका घाय घातलेले कुडीचेर, पूण हे वेळार तोमासाक दिसलें हो भावार्थाचो घाव हांवें घातलो आनी ओळखून घेवन ताणें सोत मानलें. भयणी म्हणून आयज खरेंच आयज कितल्या आवय बापाच्या जिवितान आमी असले घाय घालिना जायत. आयज कितले आवय बापा भुरगीं आपल्या शेमाय शेपायाच्या जिवितान नातरां असले घाय वाडूयना जायत. आयज कितले तांच्या जिवितान घाय पडलेले आसात. आमी खरेंच भावार्थाचे नदरेन हे घाय तांचे सजमून घेता काय? आनी कसले घाय ते बाब न्हू, एकसूरपणाचे घाय. आयज तांच्या जिवितान एक मोगाचे घाय पडलेले आसात, मान रेस्पेद दिवपाचे घाय पडलेले आसात. आयज कितल्या भुरग्यांनी आपल्या आवय बापाय सांडलेलीं आसात. आयज कितल्या आवय बापायनी आपल्या भुरग्यांक पयस केल्लीं आसात, दोशी केल्लीं आसात, निराशी केल्ली आसात. आनी आयज हे घाय हे शमाय शेपायचे हे आवय बापायचे वाडत वेतात. कोण तांचे घाय पेकयतलो गाय? दोतोर, शेजारी. आयज हे घाय ओदीक वाडटात जेन्ना आपलींच मोगाचीं आपल्याक सोडून पयस रावतात. आपल्याच मोगाच्यांनी त्या पोन्न्या घोड्याला भाशेन आयज भायर मारलेले आसात.
आयज कितले आवय बापाय भाव पुता धुवानी आयज आपल्या बापायक जावं आपल्या आवयक सोडलेलीं आसात रस्त्यार. आयज तांकां ओल्ड एजीन घातलेलीं आसात. त्या पोरण्या घोडेला भशेन जे भशेन त्या पुतान रिपेर करून हाडून परतून तें चलयलें ते भशेन आयज नव्यान तांच्या गायांत आमी आमचे हात घालून पळोवया आयज आमचे आवय बापूय कितलीं कश्टतात, कितलीं निराशी जाल्लीं आसात. हो तांकां मोग दिवया, हो वेळ दिवया, तांचे सांगाताक रावुया आनी तांचे जाणटे पिरायेर तांकां एक वॅल्यू दिवया, एक मोल दिवया की तुमकां आमी सांडूंक नात, की तुमचेर आमचे दुबाव नात. तुमी आमकां आमचे वयली आमची पयसली न्हय, पूण तुमी आमची मोगाची. आनी हेंच भाग्योत तोमासान ह्या भारतान येवन सांगलें, होच देवाचो मोग आमच्या मनशा कुडाक दिलो. ह्या भारतान दिवंक हे भारताचे गाय ताणें पिकयले. जी भारतान देवाच्या मोगाक आशेतालीं, देवाच्या उतराक आशेतालीं, आयज असले गाय तोमासान येवन पिकयले. अशेंच एका दिसाक एक आवय बापूय आपलीं 25 वर्सां समोर ओंपतालीं आनी तांच्या जाणट्या बापायनूय तांकां ह्या निमितान, ह्या तांच्या 25 वर्साच्या निमितान एक तांकां देवाचें उतर तांकां भेटयलें. हे आपले व्हडले समोरमणीक आपल्या बापायन कितें व्हडलें बरें दिवंक जातालें, घोडये भाटाचो कुडको वो बरें भांगार वो दुडू दिवंक जातालें. पूण हें बायबल दिला, हें देवाचें उतर दिलां खूंय, हें काडून ताणें खूंय तें सायडीक दवरलें. 50 वर्सांचो पूत तेन्ना आसलो खंय. जेन्ना तो 60 वर्सांचो जालो, रिटायर जालो, तेन्ना सगल्या ताच्या भुरग्यांनी ताका सोडलो. जाणटे पिरायेर कितें करतलीं, कितें खातलीं हें चिंतून चिंतूनय निराशेपणान जियेतना एका दिसा खंय मिसाचे भेटेन ताणें आयकलें, पाद्री सांगतालो देवाचें उतर वाचता तेन्ना आमकां देव पावता, देव आमच्या जिवितांत नवें बळ दिता, आमचे गाय पिकयता. तेन्ना ताका उगडास आयलो. आपल्या 25 वर्साच्या निमितान आपल्या बापायन हें देवाचें उतर दिलें. आयज तो आमचे मदें ना. ताणें खूंय तें सासपून पळयलें, खंय दवरलां. आनी तेन्ना भयणी भावनो हो बायबल ताका मेवलो खूंय पवित्र पुस्तक. आनी जेन्ना ताणें वाचूंक सुरू केलें, उगडटा तेन्ना खूंय ताका हे बायबलांत एक एनवलप मेवलें. आनी एनवलपाचेर खूंय एक बरयलो नोट आसलो, तूं आतां 50 वर्सांचो जाल्यार पुता, म्हजे जे शेर्स आसात ते हांव वांटूंक सोदतां म्हज्या भुरग्यांक. तुका शेर जाय जाल्यार म्हाका 10 दिसांनी कळय. कॉल मी इन 10 days. I want to give my share to you. If you are not responding, I will sell my share. जे हांवें कितें दायज तुका दवरलां, जे शेर तुका दवरल्यात, हांव तुका दिवंक सोदतां, पूण म्हाका तुजो जबाब जाय. 10 दिसांनी तूं म्हाका फोन कर. तूं तर फोन करिनाय जाल्यार ते शेर हांव दुसऱ्याक विकतां. दुकानी रडोंक लागलो. त्या दिसाक तर आपणें पवित्र पुस्तक उक्तें केल्लें जाल्यार आयज हे म्हज्या हे घोडयेर आतां रिटायर जालां तेन्ना जे शेर म्हाका दिल्ले जाल्यार आयज हांव सुसेगाद मरो पर्यान हांवें देव बापायन दवरलेलें दायज खावपाचो. पूण हें म्हाका फावना. कित्याक त्या वेळार हांवें देवाचें उतर उक्तें करूंक ना. बाबा खरेंच जाणटीं शेमाय शेपाय आमकां व्हडलीं जाणवायचें दायज. त्या वेळार काळार ती आमकां जाय ते बरें ताणें आमकां वॅल्यूज तत्वां ताणीं शिकयलीं. खंय गेलीं काय तीं तत्वां. त्या वेळार तर आमी तांचो मान ओळखून घेवन आमी जे वॅल्यूज आमकां दवरलेले जाल्यार हे आमचे आयज आमच्या भुरग्यांक ते दिवपाक आमच्यांनी घडटले आसले. पूण त्या वेळार घोडे आमी तांकां मान रेस्पेक्ट दिवना. तीं आतां घोडे मरून गेल्यात. आयज आमी घोडे रडटा, पूण घोडे आमी तांकां त्या वेळार हो वेळ दिवंक ना. आयज ह्या मिसाच्या बलिदानांत हीच कृपा आमकां मागुया. 2 प्रश्न आमकां करुया. पयलो प्रश्न, शेमाय शेपायनी खरेंच आयज आमी शेमाय शेपाय असले भुरग्यांक आमी परगटणार जाता काय? देवाचे दूत आमी तांकां जाता काय? आयज आमी आमचे कुटुंब, आमचे पुताचे वा आमचे धुवेचे कुटुंब आमी बांदता काय? हे आमच्या भुरग्यांक नातरांक आमी खरेंच जाणवायचे सागोर काय? वो आमी दुस्पोट करतलीं शेमाय शेपाय काय? आयज तांचे मदें दुस्पोट घालतलीं आमी आवय बापूय काय? आयज आमच्या पुताक आमचे सुनेक तांचे मदें दोशी करतलीं, डिवोर्स जातलीं, तांकां आमी पाठिंबो दितलीं घोडे आमी परगटणार असलीं आमी परगटणार जालें काय?
वो आमी आमचें कुटुंब बांदतलीं शेमाय शेपाय जालें काय हें देवाचें दायज पुरगोटलीं तांकां एकवटान तांकां मादून घेतलीं तांकां बुकसून घेतलीं तांकां सजमून घेतलीं शेमाय शेपाय जाल्यांत काय आनी दुसरो पुरोश मोजायज नियाडूंक आमी भुरगीं नातरां कशीं आमी आमच्या शेमाय शेपायांक मान रेस्पेद दिला काय तांणी दिल्लीं बरेपणां आमी ओळखून घेतलें काय तांणी दिल्लीं बरीं मुल्यां तत्वां आमी सांबाळल्यांत काय आनी भाग्यून तोमासा भाशेन आमी ते दुसऱ्यांक पोरगोटूंक आमी वावर केला काय ओस नियाड करुया आनी बाबडो ह्या म्हयन्यान आमी शेमाय शेपाय खातीर मागुया आनी भाग्यून तोमासा वरवीं येताचे परबेच्या निमित्तान आमी 2 दिसाक जाय शेमाय शेपाय जावं आमी आवय बापूय जावं आमी भुरगीं जावं नातरां आमचें कुटुंब देवाच्या उतरान बोललें करुया देवाची जाणवायेन बोललें करुया आनी दुसऱ्याचे सेवेक तयार जातले करूंक ह्याचे मिसान आमी वांटो घेवया हें चोडकून घेवन आयज परबे दिसाक आमचो भावार्थ आमी उचरया जो भावार्थ आमकां भाग्यून तोमासान आमकां भारतांत देवन दिलो जो भावार्थ आमकां आमच्या शेमाय शेपायन दिलो जो भावार्थ आमकां आवय बापायन दिलो जो भावार्थ आमकां पाद्री माद्रीनी दिलो जो भावार्थ आमकां वडिलांनी दिलो होच भावार्थ भावा भयणो आयज आमी खुशालकायेन सांगाता उचारुया सत मानता देवाक सोर पविदार बापा स्वर्गारान पृथ्वीच्या रोजनाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमया तो पवित्रात्मे वरवीं गोरबी समवलो आंकवार मारितायन जल्मलो पोन्स पिलाता काल तांणी कोस सोंसले ताका कुर्सार जोडलो तो मेलो आनी ताका निकिपिलो तो मेल्ल्या मरे देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन जालो स्वर्गार चडलो सोर पविदार देव बापाच्या उजव्याक बसला तूं त्या जिव्या आनी मेल्ल्यांची मोनसुबी करून घेतलो सत मानता पवित्र आत्म्यांक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार पातकाचें भक्षणें कुडीचें पुनर्जीवनपण सासण्याचें जिवीत आमेन सर्वेस्परा सृश्टीच्या रोस्तार आमी तुजी स्तुती करता तुज्या उदारपण तुवें आमकां दिला तो उंडो तुका भेटयता प्रिथ्वीन दिला आनी मनशाच्या वावरान केला तो आमकां जिविताचो उंडो जातलो सासण्याच्या सासनांक देवाची स्तुती जावं सर्वेस्परा सृश्टीच्या रोसार आमी तुजी स्तुती करता तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिला तो दाकाचो रोस आमी तुका भेटयता दाग वालीन दिला आनी मनशाच्या वावरान केला तो आमकां आत्मीक पिवण जातलो सासनाच्या सासनांक देवाची स्तुती जावं म्हज्या पुरबायच्या भयणी भावनो हे म्हजें तुमचें बलिदान सोर पविदार दिव बापाक मानता दसलें जा म्हूण मागात हे तुमच्या आतांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आख्खी पवित्र सभेच्या आदाबाक सर्वेस्पर मानून घेवं सर्वेस्परा बागयोन तोमास धर्मदूतान केल्ल्या भावार्थाचे उचाडणेक मान दितना आनी वाखाणीचें बलिदान भेटयतना तुका फाव तसली सेवा आमी दिता आनी आमचे सवें तुजी देणी बाळगून दवर म्हूण आमी खालतेपणीन मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवें आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सवें आसूं तुमचे काळजां उबारात आमी ती सोरेस्पराताय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया ओय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवीदार आनी सास्ताच्या देवा क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सोर्क आनी सोरता आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुवें सासनीक गोवड्यान भाग्यून तोमासाक तुज्या धर्मदूताक आमच्या देशान जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान परगोटूंक पाठयलोय तोच वाट सोत आनी जिवीत अशें पवित्र आत्म्याचे सोक्तेन पडूंक नासतना सोत मानता तो तांचो सुभागीपणाचो अनुभव आमकां तूं फाव करीत आसाय देखून आतां आनी सर्व काडी देवदूताचो दोलबारा सांगाती काळजांत तुका वाखाणून गायता पवित्र 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 दोलबराचो सर्वेस्पर देव स्वर्ग आनी संसार बोल्ल्या तुज्या वैभवान होजाना उंच स्वर्गी सर्वेस्पराचे नावी येता तो सुभागी होजाना उंच स्वर्गी सर्वेस्परा खरोच पवित्र
तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर देखून दवापोरी तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही दानां पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. कोस मरोन सोसूंक आप खोशेन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो म्हणून. हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका दिन वासून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून. तुमी समेस घेयात आनी हातले पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवी आनी सासणीक कोराराचें रोगत. पातकाचें बोगसणी मेळच्याक तुमचे पासत आनी साबारां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावार्थाचो गूट सोमया आमी हो उंडो खाता आनी हे काल्सींतलें पियेता. तितलेय पावटी तूं परत येयसर तुजें मरण परगट्टा. देखून सर्वेस्परा सोमया जेजूच्या मरणाच्या आनी पुनर्जीवनपणाच्या उडासाक तुका जिविताचो उंडो आनी सरवणची काल्स भेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन बसता. क्रिस्ताचे कुडीन आनी रोगतान वांटो घेतलेल्यांक आमकां पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी खालतिकायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. अशें लिओ आमच्या बागीण बापा, फिलीप नेरे आमचे गोवळी बापा, सिमिया आमच्या आदारी गोवळे बापाक आनी सगळ्या संस्कारींक घेतलेल्या बराबर तिका प्रिती मोगान सोपून कर. तशेंच पुनर्जीवनपणाच्या बोरमाशेन ओतरून गेल्यांत त्या सगळ्या आमच्या भाव भयणाचो उगडास कर. तुजे काकलुदीन ओतलेल्या समेस्तांक तुज्या मुखामोडाचो प्रकाश पडोवंक फाव कर. आमा समेस्ताची मिसाच्या बलिदानान वांटो घेतल्याची काकलूत कर म्हूण आमी मागता. बागेवन आंकवार मारी देवाची माई सांगाती, बागेवन झुजे तिचो पोती, बागेवन धर्मदूत आनी सर्व काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या सोतां भक्तां बराबर आनी केरी भशेन बागेवन तोमासा बराबर सासणाच्या जिवितान आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुका वाखाणूक मोहिमा गावूंक आमकां फाबू कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनी ताच्या सांगातांनी ताचे ताय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान देवा सोर पदवेदार बापा सोरमान आनी मोहिमा तुका सासनाच्या सासना. देवाच्या उतराची शिकवण घेवन आनी आमच्या सर्वंडाची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलें प्रार्थन धीर घेवन आमी म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज येवं, तुजे कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता. तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळणेन पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सोबसके आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरमंडारा जेजू क्रिस्त चेड्यांक बोरमाशेन ओतेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांनी सुटय आनी सर्व आखंतांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासनाक. सोमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मता म्हणलें, तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां आनी आमच्या पातकाचें न्हय, पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दीस घाल. तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. आमेन. सुमेत शांती सरांकाल तुमचे सवें आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सवें आसूं. एकामेकाक जेजूच शांती आमी वाटुया.
देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. पळयात हीच ती देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळीं आमी सुभागी. सोमया तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावना, पूण एक उतर मात उलय आनी म्हज्या आत्म्यांक भलायकी मेळटली. मोगाला जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवूंक आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव उमळीक मास रोगोत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका हेक पडटा. तुजे सोडशिल्लो कोडसोरूंक कदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थया. सर्वेस्परा देवा, तुज्या एकल्याच जोणीत पुताची कूड खरेपणी ह्या संस्कारांत आमी शेवल्या. धर्मदूत तोमासा बरोबर भावार्थान ताका आमचो समी आनी आमचो देव म्हूण वळखूंक आनी आमच्या कोडण्यांनी जिविताचे चालीन परगोट करूं म्हूण आमी मागतना शेमाई शेपायांचेर तुजो आशिर्वाद घालून मागता. आनी जीं मरून गेल्यात तांकां स्वर्गीचें सूख फाव करूं म्हूण मागतना आमकां सगळ्यांक तुज्या दैवीक कृपेन जाणवायन आनी तुज्या उतराच्या उजवाडान भर म्हूण मागता बापा. तुजो जियेता राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. आशिर्वाद घेवंक आमी ह्या वेळार तयार जावया. धर्मदुताचे बुन्यादी तीर रावंक फाव केला तो देव बाप बागेवन तोमासाच्या मोहिमेवंत पुण्या वरवीं दोयेन तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. येदा व्हड्या आस्काऱ्याच्या तुमकां आदार दिला तो देवपूत तुमी सासणाच्या माय देसाच्या दायजान पावसोर तुमची मनां उजवाडावं आनी तुमची पावलां चलोवं. आमेन. सगळ्या पोरजांक स्वताच्या सपुर्णांक पावयता तो देव पवित्र आत्मो वाट सोत आनी जिवीत त्या जेजूशी सगळे आमचे पोरजेक हाडूंक वावरूं. आमेन. आनी सोर पवित्र देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचे दिवान सदांकाल तुमचे सवे आसूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताची शांतीन एकामेकाचो मोग करूंक आनी ताचें उतर दुसऱ्यांक परगडूंक तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. म्हजो पाटलाव करून तुजी कुशी जाल्या तुजो कुरी चुबा चलये म्हजे फाटल्या आपणाच्या जिवाचो जो मनीस मोग करता आपलो जीव कोऱ्यांनीच तो सासना कोगडायता आपणाच्या जिवाचो